ताका घेयना का अजय आयज तुमी विजिलन्सान येयलेले कितें किंबेल सरपंचाचेर आनी सेक्रेटरीचेर तुवें कितें कंप्लेन घाले डिटेल दिवंक शकता? आयज आमी विजिलन्सान येयला हांवें एक कंप्लेन लॉन्च केला हनुमंत बोरकर सेक्रेटरी ऑफ विलेज पंचायत चिंबल आणि संदेश शिरोडकर विलेज पंचायत चिंबल दोगांचेर हांवें विजिलन्स इन्क्वायरी करची म्हणून कंप्लेन केला. म्हाज्यो 3 कंप्लेनी आशिल्ल्यो. 3 कंप्लेनी एक कंप्लेन हांवें 10 जुनाक केल्ली जे इल्लिगल कंपाउंड वॉल चलता म्हाज्या प्रॉपर्टीन चलता तेगेर आनी मागीर सेकंड एक कंप्लेन आशिल्ली ती 20 प्रोग्रामान एक इल्लिगल कंस्ट्रक्शन चलता ते हांवें कंप्लेन. थर्ड कंप्लेन आसली ती म्हाजी ते आनी एक 20 प्रोग्राम तितून इल्लिगल कंस्ट्रक्शन आनी बिजनस चलता. सो हे तिनूय कंप्लेनी स्टॉप नोटीस सरपंचान काडपाक जाय आसले अंडर सेक्शन 64(1)J ते दोन एक तीन सारखे कंप्लेनी तेणी स्टॉप नोटीस अजून काडूंक ना. म्हणजे कितें केलें सरपंचान 64(1)J तेजो एक्झिक्युटीव पावर तेणी आतां 10 दीस जाले तेणी एकूय नोटीस काडूंक ना. एक नोटीस काडली तेणी कोण हनुमान जो 20 दर्जी हनुमान सॉरी कोण तरी एक मायग्रंट म्हाका तेजें नांवूय येना सांगता अनवर दर्जी म्हणून कोण तरी आसा. सो तेणी स्टॉप नोटीस काडला. सो ती स्टॉप नोटीसून काडटकीर आमी शॉक जाले कित्याक स्टॉप नोटीस काडला ती कसली नोटीस ती आमकां कळगूच ना. सो तुमकां दाखयता ती स्टॉप नोटीस कितें ती पळय. ही स्टॉप नोटीस म्हाका 16 जुनाक मेळ्ळी जेन्ना हांवें कंप्लेन करता की 10 तारीख स्टॉप नोटीस म्हणून म्हाका मेळ्ळी. आतां स्टॉप नोटीस म्हणल्यार कितें आमी आबूज जाले पळोवन स्टॉप नोटीस म्हणल्यार कितें रिक्षा स्टॉप काय ट्रॅफिक सिग्नल स्टॉप काय बस स्टॉप हांगसर तेणी मेन्शन करून जालें स्टॉप कम ऑर्डर म्हणजे जे वर्क जे चालू आसा इल्लिगल कंस्ट्रक्शन ते चालू आसा आनी हे इल्लिगल कंस्ट्रक्शन 20 प्रोग्रामान जे घर अलॉट केल्लें जे BDOन आनी कलेक्टरान लोनाचेर करून ते जागा अलॉट केले थंयसर इल्लिगल कंस्ट्रक्शन करता. आतां सेकंड फ्लोराचेर थंय पावला म्हणून आमी ती कंप्लेन केल्ली आनी तेगेर तेणी सादी बेश्टी स्टॉप नोटीस म्हणून काडला. ते कितें स्टॉप बस स्टॉप ते आमकांच कळना जालें कित्याक बाकीच्यो 20 प्रोग्रामान इल्लिगल आमी पयले तोच सरपंच आसलो तेन्ना तेणी ऑर्डर सारकी काडलेली अंडर सेक्शन 64(1)J. हांगा तेणी स्टॉप नोटीसूच कित्याक काडली हो म्हाका दिसता त्या वॉर्ड मेंबराचो जो वॉर्ड नंबर 1 पडटा त्या मेंबराक तो भिता. आनी म्हाका हांव डायरेक्ट एलिगेशन्स घालता जो हनुमंत बोरकर आनी संदेश शिरोडकर हे दोगांनी हे कंस्ट्रक्शनाचे हे जे कंस्ट्रक्शन आहा आनी इल्लिगलिटीज प्रमोट करता तेगे तेंच्यांनी एलिगेशन घालता डायरेक्ट तेंच्यांनी पयशे घेतला. कित्याक सांग ही जी नोटीस पळोवन तितून हांवें इतले फ्रॉड नोटीस केला ते तुमकां एक सांगता. ह्या नोटीसान तो कितें म्हणटा की कंप्लेन म्हाजी कंप्लेन आहा ती 15 मेक तांकां गावल्ली जी हागे नोटीस 15 मे हांवें कंप्लेन केला ती 13 जुनाक केल्ली. सो हे नोटिसान मे तेणी कशें बरयलें. सेकंड ती म्हणपाक लागली की सेकंड एरर आहा की 15 मेक तेंच्यांनी फोर्टनायट मिटींग घेतली. मग मिटींग आहा ती जाल्ली आहा ती 15 जुनाक जाल्ली. म्हणजे म्हाजी कंप्लेन आसली 13 जून आनी 15 मेक मिटींग कशी तुवें घेतली ह्या कंप्लेनीचेर. सो हो व्हडलो बोगस आनी व्हडलो गोलमाल सरपंचान आनी सेक्रेटरीन केला. आनी मागीर तो कितें म्हणटा की बॉडीन रेजोल्युशन पास केला. सो ते बॉडी रेजोल्युशन म्हाका तेंच्यांनी दिवंकूच ना 10/33 ते रेजोल्युशनूय तेंच्यांनी दिवंक ना. आनी हो जर बॉडीक पावर दिल्लो जाल्यार हांगा सेक्रेटरीची सायन आसपाक जाय सेक्रेटरीची सायन मारूंक ना. आनी हे खंयच्या सेक्शनाच्या अंडर ही नोटीस सरपंचान आनी सेक्रेटरीन काडला 64(1)J काडला का 66(3)च्या अंडर काडला की हे दोनूच सेक्शन इल्लिगल कंस्ट्रक्शनान अंडर GPR लागता. सो खंयचेच मेन्शन तर करूंक ना. सो आमकां खंय तरी दिसता की बायस आहा तो कोण तरी मायग्रंट आहा कोण तरी आसा पळय ते जो कन्स्ट्रक्ट करता ताका फेवर करपाक हे तिगांयनी म्हणटा तो पंच मेंबर आनी मागीर सरपंचान आनी जो सेक्रेटरीन तेका बेनिफीट करपाक हे मेजर गोलमाल केला. म्हणजे डेटीच चुकयला सगळ्यो कळ्ळें तुका डेटीच चुकला सगळ्यो. सो हे मेजर गोलमाल आसा की सेम एक नोटीस आनी दुसऱ्याकूय काडलेली 20 पण ताका तेणी सारकी काडला तोच सरपंच सेक्रेटरी दुसरो हो सेक्रेटरी जो आसा पळय तो सारको सरपंचाक हिणी फोणान घातला. हांव डायरेक्ट यूज करता फोणान घातला आनी गड्ड सरपंच चिमला पंचायतीक मेळ्ळा सारको गड्ड पंच पळय नासतना सायन मारता. म्हणून तुका शिकलेलो असले म्हणून आमचे असले भुरगे शिकलेले प्रोफेशनल तुका गायड करूंक सोदतात तो तुमचे आयकनात आनी आमी मिसगायड केला म्हणटा. हो तूं गड्ड सरपंच जी डेटी तुवें चुकयला जुनाचे म्हजे कंप्लेन आनी डेटी घातला 15 मे 2 कडेन 15 मे घातला. तुम्ही हांगाय 15 मे घातला आनी हांगाय 15 मे म्हणजे म्हाजे कंप्लेन जुनान आनी फोर्टनायट मिटींग जाला तिवूय जुनान जाला. सो 15 तारीख सो ही जेन्ना त्या रफीक दर्जी की नोटीस मेळटली ती वर्ड एंड अब इनिशियो आसा म्हणजे हेजो काय लिगल स्टँडूच ना खंय आनी सेक्शनूय मेन्शन करना तो कंटिन्यू चालूच आहा तेजें काम. सो ताका बायंडींग जायना. तुम्ही म्हणटा हें तें केलां पळय तें फकत ताका एडवांटेज दिवपाक कित्याक तो आतां कंप्लीट करतलो पावसा पयलीं जो पडटा तेजें आतां कंप्लीट जातलें आनी मागीर तो पेंट मारून रावपाकूच चालू करतलो. मागीर कितें करतलो मागीर आमी झगडचें पडटलें कोर्टान वचचें पडटलें. सो इमिजिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ माय कंप्लेन 10 तारीख शेनवार आसलो सोमारा तेणी स्टॉप नोटीस काडूंक जाय 13 तारीख तिवूय तेणी काडूंक ना. सोमारा काडूंक जाल्यार मंगळार
टीव्ही त्यांनी काढून तो फोर्टनाईट मिटिंगेक रावलो. फोर्टनाईट मिटिंग तुवें इन्स्पेक्शन करूंक जालें, इन्स्पेक्शन करून जालें, पंचनामा करून जालें, स्केच रिपोर्ट ते म्हाका कांयच दिवंक ना. आनी कितें स्टॉप हो सेक्रेटरी सामको मिसगायड करता. पंचायत चिमला गांवांक हो सारकी वाट लावपाक येयला सेक्रेटरी. आनी जशें की हेच्या पयलीं सेक्रेटरी ते काय बरें आसले, जो आमकां गांवांत म्हणून एकटो सेक्रेटरी तो बरो आमकां गायड करतालो. मागीर दुसरी आसली तिका मागीर कितें जालें तेंचे भितर आनी आमी ट्रान्सफर करून. सो ह्यावूय सेक्रेटरीक आतां तशेंच करचें पडलें म्हणून आनी इन्क्वायरी केल्या. दुसरो कंप्लेन आहा ती म्हाज्या ती कंपाऊंड वॉल जी म्हाज्याच प्रॉपर्टीन चलता तेगेर आजून स्टॉप नोटीसच काडूंक ना. हांव सांगूंक सोदता ते ऑलरेडी डेमोलिश तेजो पार्ट ऑफ द वॉल जी म्हाज्या प्रॉपर्टीन आहा ते PWD 4 दीस जाले PWD कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा तो डेमोलिश करता. मागीर पंचायतीन अंडर सेक्शन 64(1) जे नाजाल्यार अंडर सेक्शन 66 आमच्या वॉर्ड मेंबरांसून सांगले मिटिंगेक की इन्स्पेक्शन करया. तेंच्यांनी आतां रेजोल्युशन पास केला की स्टॉप काडपाची. अरे स्टॉप काडपाक तुका फोर्टनायट मिटिंग घेवपाची गरजूच ना. स्टॉप नोटीस काडपाक तुका फोर्टनायट मिटिंग स्टॉप काढला ते अजून काढूंक ना स्टॉप म्हणून आमी ते ही घातला की अजून तो डिले करता आनी फेवर करता जे गव्हर्मेंट PWD तेंकाय तो फेवर करता आनी करता आनी तो फुडें वचना. तिसरी कंप्लेंट आहा ती 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणून रस्त्यार उरता मेन रोडार आहा चिमलाच्या आनी थंयसर 2 फ्लोर सुमार जालेलो आसा. आनी एक बिजनस चलता नेवात एक बिजनस चलता तोवूय मायग्रंट चलता. सो तो वॉर्ड मेंबर इतलो तेजो कंट्रोल आहा पंचायतीचेर जो मायग्रंट वॉर्ड मेंबर तो सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक सगळे पंचायतीक कंट्रोल करता. आनी सरपंच जो संदेश शिरोडकर आहा तो घाटयांक आनी ते पंच मेंबरांक तिंका सगळ्यांक भिता. तो आपल्या पोजिशनाक भिता. सो पोजिशनाक भिता जाल्यार आमी तेजे पोजिशन हालोवपाक रेडी आहा. ऑलरेडी तेगे पर्सिस्टंट रेमिस घातलेले आसा आनी तेगेरूय तुमी स्टॉप काडूंक ना आनी 73 अंडर 751 अंडर कांयच काडूंक ना. इनफॅक्ट तलाटी जो मामलेदाराक आमी कंप्लेंट केली तेंच्यांनी आपलो रिपोर्ट बी दिलो की ते इलिगल आहा ते सारकें ना हे ते रिपोर्ट दिलो. पण पंचायतीचे ज्युरिडिक्शन येता पंचायतीक काय बेनिफिटूच ना तितून तर पंचायत सायलंट कित्याक आहा म्हणून तो सायलंट आहा म्हणून हे हांवें तेगे 3 बेसिसाचेर एक कंप्लेंट केला. आनी बाकीच्यो ज्यो कंप्लेंट्स आमच्या गाड्याच्यो जावं ना जाल्यार आनी त्यो कन्स्ट्रक्शन जी चलता तेगेर आमी विजिलन्स इन्क्वायरी घालतले.